काय म्हणून 5-6 गाडी झाली मिटिंग पण येताले पळय न्हू ते थंय मला जेवया लेट जाता थंय पण ताका डायबिटीज म्हणून मुतपा जाय इमिडिएटली मुतपा जाय मग मुतपान थांबून पडलो दांडेले भितर आसतना हांव थांबपा पळय आनी तोय चलोवन हांव उठपाक उतार देला हातूंतलो ताका 2 फोन आसता एक हातूंतलो फोनूच पडलो न्ही आनी तसोच दवरलो मुतलो भितरल्यान तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना तशें कोणी आत्महत्या दिसता म्हणपाक लागलो आनी बटन लायपाक सांगलें गाडी येता आसतना तो येलो अनकॉन्शियस त्या गाडयेन घातलो भितर आनी तुकाच फोन केलो हांवें भावाक काणून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो मागीर ते सांगणार येयले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार हांवें पळय मोले कारण कितें तो मरे मदीं वाटेर भेल्या मरे मदीं डल जावपाक लागलो ब्लॅक जावपाक लागलो मागीर आनी पावस पडटा म्हळ्यार गाडी फास्ट पडटा थंय गाडी ओवरटर्न जाली सो ते मातशें टायम गेलो ना थंय कॉलेज चालू तो काय तुम्ही गाडीन बसयल्ले गाडीन बसलो म्हणजे आता गाडी कडेन हांव मुत्तालें थंयच आसलें थंय ताका अनकॉन्शियस चक्कर हांवें म्हणजे फकाणां जाता कितें करतलो मागीर ताका तसोच दवरलो आनी सकयल येलो मागीर मोल्या पायले आमी मोल्या मुखार येयले आनी मागीर ताका शिफ्ट केलो बाय दॅट टायम ताणें मला पळयता म्हाका चडलें कसलो हें बीन तुवें पळयलो फूल ब्लॅक आवट न्ही तो काळो कसलो एक्झॅक्ट अनमोड काय दांडी ना अनमोड आसा आमी गेले म्हणटा मागीर दांडेला वचपा रस्तो आसता भितर आसता थंयच्यान आमी येवन वयर गेले वटल्याक जेवतले म्हणाले कितें टायमींग कितें जाल्लो टायमींग अरावंड आतां येतना जाली काय वयत ना येतना आमी हांगासर 5 गेल्ले म्हण येवन म्हणल्यार घाई म्हणल्यार रातची येवपाचें अशें कितें म्हणल्यार काम आसलें कितें म्हणटालो ना तशें काय नॉर्मली आमी थंय गेले म्हणटकीर आमी थंय रावपाक वचनासले न्ही हां म्हणल्यार येताले तुमी अशें थंय कोणाक मिटींग करपाक गेलो कोण फ्रेंडाक गेलो आनी कितें गाडयेन कितें बरें उठयलें अशें तुमी वचत आसताले हे बीन पयलेच फावटी हे पयले फावटी पयलो दांडेली गेलो तो आनी हांव पळोवंक नासलो तो थंय गेलो हांव तुका हें दाखयलें ताणें खंय चावलो तो दाखयलो बरोबर पण तुका कळ्ळें तेकाच फोन तेकाच फोन म्हाका बरो हांव हॉस्पिटलान तेन्ना तेणें म्हाका कशें केलें तेन्ना एक मनीस दुखून पडलो तोंडांतल्यान फेस ब्लिडींग बी काय ना गुंड बी काय ना तशें कांय ना म्हाका मागीर हॉस्पिटलान हांवें म्हणलें की ताका एक बायट म्हणून तो मरे निवळ जालो आतां पोस्टमॉर्टमाक हें केलें दिसता भाव गेला पोस्टून गेला मडगांव आमी तुमी थंयचें काम करून रिटर्न येताले तो एकल्यानूच ताका गाडयेन घालून मागीर हाडलो आनी पडटा न्ही पावस पडटा पूण दांडेलीच्या रामनगर लागीं आसलें रामनगर काय ना न्ही मदीं हेल्थ सर्वीस काय ना तूं आनी वयल्यार रेंजूय ना आनी रेंजूय ना आनी पावस पडला तूं थंय गेल्यार तूं बेळगांव हॉस्पिटल फॅसिलिटी जाली सो एटलीस्ट हांगा कितें आमी गोंयांत बरो म्हणटा कितें आनी भावाक फोन मारलें गाडी घेवन यो सो म्हाका पळोवपाक लागलो एम्बुलन्स येयलो म्हणून हॉस्पिटल तूं डायरेक्ट मोल्या व्हरून येयलो मागीर घेवन मोल्यान थंय मागीर थंयच्यान मागीर 108 मागीर थंयच्या 108 ते घेवन आयले शिफ्ट केली पण तेन्ना सुद्दां मोल्या पावले तेन्ना ही वॉज स्टेबल ऑर स्टेबल नासलो म्हणल्यार वाटेर बाबा उदक बिदक कितें मागलें तशें काय ना तशें काय म्हणलें स्टेबल नाशिल्लो तो ऑलमोस्ट खंय उलोवंक तें उलयता तो उलयलो तेन्नाच बसलो तेन्नाच गाडी आपणाक दिसता म्हणून मागीर कांय घडा कितें न्ही सो तो जेन्ना जाम जालो म्हाजेर प्रेशर येयलो आतां रेंज ना न्ही म्हाका केन्ना गाडी सकयल रेंज जास्त हांकां फोन मारचो पडलो मागीर अभी म्हणटाक पावलो मागीर अभीक सांगलें तूं हांगा घराचो आनी तुका आसा आनी एम्बुलन्स घेवन थंय बसीन जालें मागीर ते सगळे भायर सरले आनी ते मागीर ते थंयच्यान मागीर तेंच्यानी हॉस्पिटलान हाडलो 2 सुमार थंयच्यान भायर सरले तुमी दोनांक देडा आनी हांगा हॉस्पिटलान गेलो पळय कोण डेट ते मागीर तिनाक तेन्ना मागीर आमी सगळे हाडले एम्बुलन्स घेवन पण हें जावंक ना म्हणटा सेफ जावंक ना बरो फ्रेंडा मिस करता सामके बरो फ्रेंड म्हणजे परस आमी जीव म्हळ्यार कित्याक सदांच पळयता तूं वांगडा कोवीड टायमा वयल्यान तुमकां सामको जीव म्हणपा कारण ते सांग तूं आतां मम्मी कडेन फेस करूं शकलो मम्मी म्हणटा केतना वता तूं आतां थंय केतना कित्याक आवय कितें सांगो
हांव सदांच म्हणटालें तूं आसना म्हणून भंयना आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना आनी आज हांव ताजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो काल मिनिस्टर जालो CM जालो हीच बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आज म्हाका हें दिता हें दूख म्हाजें सामकें वायट दीस ना तुमकां पळयलें सामकें तेजे वेळेस सामकें आणि शेवटी तुझ्याच वांगडा आसलें जाल्यार आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच कशें म्हणून हें कितें केलें तें म्हाका केन्नाच आमी सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्लें पयस दिल्लीच वचून येयले दिल्ली आसलें आमी दिल्ली आसलें दिल्ली आसलें मागीर बॉम्बे गेलो मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो तेजो वांगडा थंय वयता थंय हांव सगळे जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा फोंडेकार बरोबर सगळें गोंय बरें लॉस जाल्लें सारकें न्ही केतन पाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जर येदो व्हडलो लॉस डेवलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें दवर आमी केतनाक एक बरें फोंडे डेवलप करतले हे हितून पळयताले आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचे जातलें कितें एक फोंडेकर लिडर अशें म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून हांव जास्त सोडपी तेका सगळ्यांक पावपी म्हणून सगळ्यांक पावला आनी तेंची जेन्ना अशी येता तेन्ना तेका आमी कांय करूंक शकना ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मार तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आशिल्लें आयज आशिल्लें आयज आशिल्लें म्हाका तें पोस्टपोन जालें कितें खबर ना तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेलें आमी एका कामाक गेल्ले सो तेका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 जावपाक तो म्हणलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सो म्हाजें लक्षांत तो आतां पयलीं काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं येता आपूण एकटो वचून तेका बरो आपूण एकटो वचून हांव तें केन्ना एकटो सोडलो म्हणजे आमचें बोंडे घातले. खबर आहा कशें कितें तें बोंडे बोंडे घातले एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान तेका वचून व्हरपाक पूण इतलें देवाचें जालें तेडे हांव एक ताज्या वाजता गाडी मला श्लोक म्हणटालो म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑरेटर सारको बरो बरो तसलो लिडर जावपाना गोंया फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑरेटर सामको आमी बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तुजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालो हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मम्मी वांगडा ना तुजे कडेन जालो म्हणजे कोणूच करूं शकलो ना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें त्या टायमार नाशिल्लें देवान दवरपाक जाय फोंडेकारांक दवरपाक जाय त्याच्या वाडा तीन पुढे बरं म्हणजे असं असं खबर असेल आनी ताका काल सुद्दां फोन केलो सकाळीं सो आता काळीज बरें घडतो ना किती वेळ असतले कांयच करूं शकना आमी ताणें कोविडा मध्ये नाम केला म्हाका हजारां लोकांक वाचयले पूण देवान ताका एक चान्स दिलो